ते हिंगा कित्याक पावता ते आमी नको. सो तेका लागून आमी चिंतले आहेत सगळे आमच्या गांवचे कोमांतले आमच्या माडेलाचे सगळे लोकांनी मेळून आमी एक चिंतले आहेत एक्शन घेवंक हे जाग्यार नुस्त्याक हिंगपाचें ना. ते फीश ट्रेडर्स आहा पळय तेंच्यांनी ते फीज लायतात पळय मार्केटान ते चड आसा म्हूण तेंच्यांनी म्हटलेले तेका लागून तुका ते हांगा येता दिसता. तेंचे फी कितें आहा ते म्हाका खबर ना. PDN लायला फीज तो थिंगा आसा. आमचो फकत हिंगा एक इशू आहा तो हिंगा नुस्त्याक हिंगूंक जायना. आमकां हिंगा घाण नाका, आमकां हिंगा डेंगू जावपाक नाका, आमच्या हेल्थाच्या वयर आमकां कॅर घेवंक जाय. आमकां जाय म्युन्सिपालिटीन येवन हिंगा बंद करूंक जाय. ओके आनी आमच्या गव्हर्मेंटान मातशें हेजेर एक्शन घेवन हे मातशें हिंगाचे काडूंक जाय सगळे नुस्तें हिंगतात ते खूंय हे आमच्या गांवांनी येवन नुस्तें हिंगपाचें ना कित्याक हिंगाचे सगळीं एरावंड घरां आहा तेंकोन सगळे सद्दां रातचे 2 जाले न्हीद पडना सदांच आवाज. ओके आनी इम्पॉर्टंट म्हणटा ते हिंगा आतां ह्या रोडाचेर सारकी घाण जाता येतना वयतना वास मारता. आनी गेल्या त्या वर्साक आमच्या माडेलान ओके डेंगूचो प्रॉब्लम आशिल्लो खूब लोकांक आमच्या जाल्लो खूब म्हज्या चेड्याक पासून जाल्लो डेंगू. ओके आमच्या वाड्यान सगळ्या भुरग्यांक डेंगू जाल्लो. सो तेका लागून म्हाका एक भिरांत दिसता. तेका लागून हांवें आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांक आमचे कोमांतले आमचे माडेलांतले सगळे मिक्स आमचे रावन आयज आमी चिंतले एक बंद करूं. ओके कित्याक आतां सद्याक एक व्हायरसाचो प्रॉब्लम आहा आनी हे प्रॉब्लमान जर कोणाकूय डेंगू जालो भिरांत आमकां एक जोर येवप म्हणजे एक भिरांत पडटली आमकां कितें जालें काय म्हण. Today basically we have all gathered over here because we are strongly objecting to the kind of misuse of government property, okay, public land which has been used, okay, by illegal fisher folks who have been coming over here early parts of the hour, okay, and selling their fish over here as a wholesale fish market. Now my question is to the government. I would like to ask them whether this is the fish market which has been allotted to the public. Is this the fish market which is allotted? This road area is allotted for selling of wholesale fish, or do we already have a place which is identified by the government which has been allotted for wholesale fish, for retail selling? Okay, everything is over there. What we need to know is that we need to know where do the people go, whether we go to that the official fish market or the illegal fish market. Now this area has been contaminated. In this area, all the fish that has been sold is being contaminated with formalin and other kind of chemicals, because you will not get the proper fish which is meant for public use. मुगेलें एक शॉप आहा हिंगा व्हेजिटेबलाचें म्हाका हिंगा त्रास जाता खूब तुजे कस्टमर येवन वास येता आनी हे नुस्तेकार घेवता नुस्तें घेवन बॉक्सा भितर दवरता हें कितें पुलीस येता चोयता जालें. तुमी कॉल केल्लो पुलिसांक कोणा पुलीस येता हिंगा कॉल करता येता रे हय येता.